खासगी दुचाकी वापरून पायलट व्यवसाय करतल्यांचेर खर कारवाय जातली। बेकायदेशीरपणान व्यवसाय करतल्यांच्यो दुचाकी जप्त करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। म्हजे ड्रायव्हर ॲप लॉन्च केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो तेन्ना थंय जमिल्ल्या पायलटांनी मुख्यमंत्र्यांक प्रश्न केले, ताची जाप लेगीत मुख्यमंत्र्यान दिली। गोंयांतले भोव चर्चेत आशिल्ल्या डेल्टीन कॅसिनो प्रकरणात सोमारा उच्च न्यायालयात सुनावणी जाली। कॅसिनो वेवस्थापनान हालींच दाखल केल्ल्या जापेचेर प्रतिसाद दिवपाक याचिकादारान वेळ मागला। ते उपरांत दोनूय बाजूची कागदपत्रांची प्रक्रिया पुराय करपाक 2 सप्तकांची मुजत दिल्या। म्हत्वाचें म्हळ्यार कॅसिनोच्या जहाजाक न्हंयाक भितर सरपाक बंदी घालपी उच्च न्यायालयान आदी पास केल्लो अंतरीम आदेश फुडले सुनावणे मेरेन लागू उरतलो। देखून ह्या प्रकरणावेली फुडली सुनावणी 18 ऑगस्ट मेरेन तहकूब केल्या। चिमला वाठारांतल्या बेकायदेशीर बोरवेल्स प्रकरणाचेर उच्च न्यायालयान आता कडक भूमिका घेतल्या। एना ग्राशियस हांणी दाखल केल्ल्या याचिकेचेर सुनावणी करतना न्यायालयान संबंदीत प्रशासनाक बेगोबेग कारवाय करपाचे आदेश दिल्यात। आता मेरेन 29 बोरवेल सील केल्ल्याचे लक्षात घेवन न्यायालयान उदका स्रोत खात्याच्या सचिवाक संबंदीत अधिकाऱ्यां वांगडा समन्वय साधपाचे निर्देश दिल्यात। काँग्रेसीन दुसऱ्या पक्षाचेर आरोप करच्या पयलीं आपल्या पक्षामदीं सुरू आशिल्लो अंतर्गत वाद सोडोवपाचो यत्न करूंक जाय अशी टिका गोंय भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान केली। भाजपान नवो राजकीय पक्ष तयार करपा खातीर आनी मतां वांटपा खातीर 100 कोटी रुपया दिला हो आरोप पुराय चुकीचो आसा। भाजपा नवो पक्ष तयार करपा खातीर न्हय तर लोकांच्या कल्याणा खातीर आनी उदरगतीच्या कामां खातीर पयशे खर्च करता अशें दामूचें म्हणणें। गोंयांतल्या राजकारणात परतून एकदा चर्चेल आलेमावाच्या विधानाची चर्चा सुरू आसा। आपूण मुख्य काँग्रेसी बरोबरूच रावतलो, आपल्याक हेरांविशीं उलोवपाचें ना अशें बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चील आलेमावान स्पश्ट केलें। चर्चील आलेमावाच्या ह्या विधानाक लागून गोंयांतल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यां मदीं उर्बा निर्माण जाल्या। गोंयासावन पंढरपुराक वचपी भक्तांक रावपा खातीर गोंय सरकारान पंढरपुरांत गोंय विठ्ठल भवन उभारतले अशें सांगलां। हे फाटभुंयेर प्लॉट मेळोवपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या। तशेंच हें भवन देवळा पासून फक्त 1.5 किलोमीटर अंतराचेर आसतलें खंय। फुडल्या वारी पयलीं भवन बांदपाचें काम पुराय जातलें, तशेंच वारकरी येवजण लेगीत सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। गोंय समग्र शिक्षा ह्या येवजणे खाला गोंय सरकारान पी कला आनी कार्य शिक्षण दिवपा खातीर कंत्राटी पद्दतीन कामाक घेतिल्ल्या शिक्षकांक एप्रील म्हयन्यासावन पगार मेळूंक ना। गोवा फॉरवर्डचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत हांणी ट्वीट करून ह्या प्रकाराक वाचा फोडली। हे एप्रील म्हयन्यासावन पगार मेळूंक नाशिल्ल्यान हे शिक्षक आर्थीक संकश्टात आसात अशें म्हणीत शिक्षकांक तांचो पगार बेगोबेग दिवपाची मागणी दुर्गादास कामत हांणी केल्या। गोंय पयलींच वेगळें राज्य आशिल्ल्यान गोंया खातीर वेगळें बार कावन्सील तयार करपा खातीर चर्चा चालू आसा अशें भारताचे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल ॲडव्होकेट प्रवीण फळदेसाय हांणी सांगलां। महाराष्ट्र आनी गोंयच्या बार कावन्सिलान हे कृतीक तेंको दिवपी थाराव पयलींच पास केला, पूण अजून कसलीच औपचारीक प्रक्रिया सुरू जावंक ना अशें तांचें म्हणणें। मात फुडाराक आदवोगाद ह्या मागणे खातीर हट्ट धरतले अशें आदवोगादान स्पश्ट केलां। मडगांव आनी फातोर्डेंतल्या शेतकाऱ्यांनी सरकाराक वेगवेगळ्या प्रकल्पां खातीर जमनी दिल्ल्यो, मात ह्या जमनींचेर अजून मेरेन कसलेच प्रकल्प उबारूंक नाशिल्ल्यान ही जमीन शेतां खातीर परतून दिवची अशी मागणी सरकारा कडेन ह्या शेतकाऱ्यांनी केल्या। सरकारान ट्रक टर्मिनल, कोयर प्रक्रिया प्रकल्प सारख्या हेर प्रकल्पां खातीर घेतिल्ल्या जमनीचो अजून मेरेन उपेग करूंक ना, देखून ती जमीन परतून दिवची अशें शेतकाऱ्यांचें म्हणणें आसा। म्हादय न्हंयच्या प्रश्नाचेर गोंय सरकाराची तयारी अर्दवट आसा। हाका लागून सर्वोच्च न्यायालयात गोंयची केस दुबळी पडपाक शकता असो भंय पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायला।
मादे प्रकरण हाताळपी अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ सोपपाक लागला असताना पर्यायी अधिकाऱ्यांची योग्य तयारी करपाक सरकार अपयशी थारला अशें केरकारांचें म्हणणें आसा. दिवसात शारांत आता सुण्यांक व्हायरसाची लागण जाल्ल्यान सुणी मरपाचे प्रकार घडटात अशी धक्कादायक म्हायती मुखार आयल्या. फाटल्या म्हयन्याभरात 3 ते 4 सुणी मेल्यात जाल्यार कांय सुणी अशक्त जाल्ली आसात. सुणी अचकीत मरतात देखून लोकां मदीं हुस्को आनी भंय पातळ्ळा. राज्यात पावसान बरोच नेट धरला. वादळी वाऱ्यासयत पडिल्ल्या पावसाक लागून लोक जिंगलीस करीत जाल्या. राज्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारांत झाडां तशेंच पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको घडत आसात. झाडां पडून घरांचे तशेंच लायटीच्या खांब्यांचें लुकसाण जायत आसा. तशेंच रस्त्यार झाडां कोसळपाक लागिल्ल्यान येरादारीचेरूय बरोच परिणाम जावपाक लागला. असोड्या जंक्शनाचेर स्वय अपघात जालो. ह्या स्वय अपघातात दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाल्या. ताका कुडचडेंच्या सरकारी हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकी चालक आपली दुचाकी घेवन वतना अचकीत रस्त्याचेर गाय आयिल्ल्यान ताच्या दुचाकी वेल्यान नियंत्रण सुटलें आनी अपघात घडलो खंय. पावसाच्या तडाख्यात दिवचलच्या बाजार संकुलाचे पत्रे पडत आसात. वादळी वाऱ्याक लागून सोमारा सकाळी या संकुलाचे आनीक 4 पत्रे हुबून गेले. एक पत्र तर लायटीच्या सरयांचेर पडलो. पत्रे पडत आशिल्ल्यान संकुलांतले विक्रेते भयभीत जाल्यात. फाटल्या शेनवारा बाजार संकुलाच्या पाख्यावयले 2 पत्रे कोसळिल्ले. आता आनीक 4 पत्रे पडिल्ल्यान विक्रेत्यांची राखण आयला. सध्या ते जीव मुठीत धरून आपलो धंदो करतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिसांच्या इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडाच्या दौऱ्यार वचपाचे आसात. 6 ते 8 जुलै मजगती राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतोच्या आमंत्रणाक मान दिवन ते ह्या भेटेचेर वचपाक गेल्यात. इंडोनेशियेसान प्रधानमंत्री मेलबर्न वतले आणि थंयच्या प्रधानमंत्री अँथनी अल्बानीसांची भेट घेतले. ह्या भेटयेंत संरक्षण आनी सुरक्षा, वेपार आनी गुंतवणूक, शिक्षण, मोबिलिटी, तंत्रज्ञान, खेळ आनी लोकांमदल्या संबंदांचेर चर्चा जातली अशें कळटा. अयोध्येच्या राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणात एक सत उक्ताडार येत आसा. सध्या ह्या पुराय प्रकरणाचो तपास नेटान सुरू आसा. तशेंच कोर्टान केस लेगीत सुरू आसा. 5 दुबावितांक हाय सेक्युरिटी जेलींत दवरून तांची कसून चवकशी केल्ल्याचें कळटा. सध्या पुलीस बँक खात्यांत जमा जाल्ली व्हड रक्कम, मोबायलांतल्यान रिकवर जाल्ले चॅट्स, डिलीट केल्लो डेटा, विकती घेतिल्ली तांची मालमत्तेचो तपास करप सुरू आसा. महाराष्ट्रात गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून लँडस्लायडांच्या प्रमाणातूय खूप वाड जाल्या. ह्याच मजगती पुणे मुंबई महामार्गाचेर रेल्वे येरादारी बंद पडल्या. न थांबपी पावसाच्या परिणामाक लागून दोनूय वटेनसून सध्या हो मार्ग फुडल्या आदेशामेरेन बंद दवरपाचो निर्णय प्रशासनान घेतला. देखून मुंबई ते पुणे आनी पुणे ते मुंबई प्रवास न करपाचो सल्लो प्रशासनान नागरिकांक दिला. नौदळ सैन्यात आता बळगे वाडपाचे आसा. झुजारी जहाज INS महेंद्रगिरी 11 जुलयाक सामील जातले. प्रकल्प 17A खाला 4व्या देशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरीचो आस्पाव करतले अशें कळटा. 75% देशी आशेंनी सज्ज आशिल्लें हे झुजारी जहाज दर्यावेल्या सुरक्षा आनी आत्मनिर्भर भारत हांचे एक वैश्ट प्रतीक म्हणून थारतले. अस्तंत बंगालातल्या 3 राज्यसभा रिकाम्या जाग्यां खातीर पोटवेंचणूक जाहीर जाल्या. खासदार सुखेंदू शेखर रॉय, सुष्मिता देव, प्रकाश चिकबर्यक हांणी राजीनामो दिल्ल्यान ह्यो सुवाती रिती पडल्यो. ह्या 3 जाग्यांचेर 24 जुलय 2024 दिसाक सकाळी 9
ते सांजे 4 मेरेन मतदान जातलें अशें कळीत केल्लें आसा. उत्तर प्रदेशाच्या जलालाबादचे आता परशुरामपुरी अशें जातलें अशी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिली. हो महत्वाचो निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत घेतला. सरकारान परशुरामपूर ह्या नावाक हमी दिल्ल्याचें कळटा. देखून आता प्रशासनान फुडली प्रक्रिया करपाक सुरवात केल्या अशें कळटा. दिल्ली उदरगत प्राधिकरण दिल्लीचे टिकाऊ आणि ग्रीन शारांत रुपांतर करपा खातीर 8 मुद्द्यांच्या उदरगत कार्यावळींचेर काम करता. परवडपी घरां, मोबिलिटी, पर्यावरण, दायज संवर्धन हांचेर मुखेल लक्ष केंद्रीत केलां अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलां. हालींच रस्तो नकाशाचेर डीडीएच्या सल्लागार मंडळाच्या बसकेत चर्चा जाली. देखून शाराच्या मुळाव्या साधन सुविधांचो दर्जो वाडोवपाचे यत्न सुरू जाल्यात. घरां, हालचाल, पर्यावरण आनी इतिहासीक दायज हे 4 मुखेल वाठारांनी फक्त नियोजित आणि बऱ्या रचणुकेची उदरगत चालना दिवची असो विचार आसा. आखाती देशात तणाव आसून लेगीत भारताक साऱ्याची पुरवण सुरक्षीत पद्दतीन जाता अशें रसायन आनी सारे मंत्रालयान सांगलां. मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण सारे आनी कच्चो माल व्हरपी 15 तारवां सुरक्षीतपणान होमूज सामुद्र दुनी हुपून भारताकडेन वचपाक लागल्यात. देखून ही एक खूब बरी खबर आशिल्ल्याचें म्हणूं येता. आयुष्यमान भारत भलायकी खात्याकडेन आभा अकाउंटाकडेन जोडिल्ले 104 कोटी परस मायज भलायकी संदर्भातले रिकॉर्ड जाल्ले आसात. देखून हो एक तरेचो विक्रम आशिल्ल्याचे खात्याचे म्हणणे आसा. आभा हो एक युनिक 14 आंकड्यांचो नंबर जाचे कडेन एका नागरिकाच्या भलायके विशींची सगळी म्हायती सांठून दवरिल्ली आसा. जम्मू आणि काश्मीरांतल्यान पयल्याच खेपेक प्रीमियम ऑरेको चेरी आणि सेंट्रोस प्लमांची निर्यात युएईत केल्या. शेतकी आणि प्रक्रिया केल्ली अन्न उत्पादनां निर्यात उदरगत प्राधिकरणान ही निर्यात केल्ल्याचें कळटा. एल निनो ही सैमिक हवामानाची घडणूक असून दर 2 ते 7 वर्सांनी हो तयार जाता. WMOच्या म्हणण्याप्रमाणे 2026 वर्सा एल निनो चड खर जायत आसा. जुलय ते सप्टेंबर या काळात बळिश्ट एल निनो जावपाची चड शक्यताय आसा. एल निनोची तीव्रता वाडिल्ल्यान वेगवेगळ्या वाठारांनी हवामानात चड खर जातले. WMOच्या अहवालाप्रमाणे मध्य आणि उदेन पॅसिफिक वाठारात व्हड प्रमाणात पावस फुडें येता जाल्यार भारतीय उपखंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, उत्तर दक्षिण अमेरिकेत आणि आफ्रिकेतल्या कांय वाठारांनी पावस उणो जावपाचो वा धुकळ पडपाचो धोको वाडला.